नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। सरकाराच्या मायनिंग धोरणाचेर मायनिंग उद्देगांतल्या लोकांमदीं संभ्रम। मायनिंग पीपल्स फ्रंट म्हणटा धोरण अस्पष्ट। मंगळारा पयली मुखावेली दिशा थारावंक खास बसका। दिल्ली सावन गायब जाल्ले तरणाट्याचे गोंयचे बँकांनी वेव्हार। गोंय पुलीस अलर्ट। शादिक खान ऑगस्टा सावन गायब। तरणाटे दहशतवादी संघटनांनी भरती जावंक लागिल्ल्यान दुबाव। मोटारसायकलीचेर फाटल्यान बसतल्याकूय हेल्मेट सक्ती। मात पुलिसांक अजूनय आदेश ना। तरीकय 4 दिसांक पुलिसाचो 1200 जाणांक तालाव। आरटीओन घालो 300 जाणां। गोंयच्या मुस्लिमांनी मनयली ईद उल अझा मोठे उमेदीन। सकाळ फुडें ईदाचो नमाज उपरांत कुर्बानी। मुस्लिमाची एकामेकाक ईद मुबारक। आणि दाबोळी विमानतळाची तांक 1,36,00,000 प्रवाशांची। वर्स 2045 मेरेन नवे विमानतळाची गोंयांक गरज ना। मोपा फाटल्यान लँड माफिया। फादर एर्मिताचो हेडोनात दावो। खबरो विस्तारान। गोंय सरकाराच्या मायनिंग धोरणाचेर सध्या मायनिंग जाळवणदारां मनीस गोंदळ पडला। मायनिंग धोरणांत मायनिंग लिजीचे रिन्युअलाक मुजत थारायल्ली ना। ह्या धोरणा प्रमाण एसआयटीचे चौकशी रिपोर्टाच्या आधाराचेर आनी एमएमडीआर कायद्याच्या 83 कलमा खाला लिजांचे रिन्युअल जातले। ताका कितलो वेळ लागतलो देवाक खबर। ताका लागून मायनिंग रिन्युअल धोरणाचेर चर्चा करपाक मंगळारा उद्देगा कडेन संबंधिताची बसका घेवपाचें गोवा मायनिंग पीपल्स फ्रंटान थारायलां। मिनाचे विकासाचे नदरेन राज्य सरकार मायनिंग लीज रिन्यू करतले अशें मायनिंग धोरणांत म्हळां। कितलेशेच मायनिंग जाळवणदार सरकाराच्या मायनिंग धोरणाचेर समाधानी नात। गोवा मायनिंग पीपल्स फ्रंटाच्या म्हणण्या प्रमाण हे धोरण अस्पष्ट आसा। एसआयटी रिपोर्टाच्या आधाराचेर लिजांचे रिन्युअल जातले अशें धोरणांत म्हळां। पण ताका लागून रिन्युअलाच्या प्रक्रियेक कितलो कळाव लागतलो ते सांगूंक ना। देर इज नथिंग इन द पॉलिसी, देर इज नो टायमलायन, म्हळ्यार केन्ना लीज डीड एक्झिक्यूट जातले, कोणाच्या फावरान लीज डीड एक्झिक्यूट जातले। ताणें अशें म्हटलां की जे वायलेशन आसा तांकां लीज मेळचें ना। शाह कमिशनान म्हटलेल्या प्रमाणे प्रत्येक लीज डीडांचे खंय ना खंय तरी नांव आसा। सो अशें आसतना कोणाक लीज डीड मेळटलें? वायलेशन, मॉडरेट वायलेशन, सबस्टेन्शियल वायलेशन हाजेर परत घोळ जातलो। जो म्हणसर एसआयटी क्लीन शीट दिना आनी जो म्हणसर चार्टर्ड अकाउंटंट्साची टीम हें सगळें इन्वेस्टिगेट करिना आनी जो म्हणसर सगळ्यांक क्लीन शीट मेळना तो म्हणसर आपूण लीज डीड एक्झिक्यूट करचो ना। आतां हेजो अर्थ कितें? एसआयटीक कितलो वेळ लागतलो आपलो रिपोर्ट दिवपाक, हो एक प्रश्न आसा। सरकार स्टॅम्प ड्युटी फारीक केल्ल्या मिनेरांची लीज रिन्यू करूंक शकता अशें गोवा मायनिंग पीपल्स फ्रंटाक दिसता। स्टॅम्प ड्युटी फारीक केल्ल्या 27 मायनिंग लिजींच्यो लिजी रिन्यू करपाचो आदेश हायकोर्टान सरकाराक दिला। हायकोर्टाचो आदेश सरकारान पाळूंक ना जाल्यार तो कोर्टाचो अवमान थारतलो अशें तांचें मत। हायकोर्टान क्लियर डायरेक्शन दिला की ज्या लोकां कडल्यान, ज्या लीज होल्डरां कडल्यान तुवें स्टॅम्प ड्युटी कलेक्ट केल्या तांचे लीज तुवें एक्झिक्यूट करपाक जाय। नाव बाय नॉट डुईंग or not executing the lease deed in favor of these 27 mining leaseholders, you are violating the order of the High Court, which is again you are committing a contempt. स्टॅम्प ड्युटी पयली फारीक केल्ल्यो 27 मायनिंग लिजी एमएमडीआर कायद्याच्या 83 कलमा खाला येतात अशें कामगार फुडारी क्रिस्टोफर फॉन्सेकाक दिसता। हायकोर्टाच्या आदेशाक एनजीओन सुप्रीम कोर्टान आव्हान दिला। If you go behind the whole exercise, go a little earlier, there is another case filed by an NGO before the Supreme Court questioning the allotment of leases itself. Now the Goa government is aware of that, eminently aware of it, that there is a matter lying before the Supreme Court. मशीनवाले आणि ट्रकवाले मात मायनिंग व्यवहार बेगीन सुरू करात म्हूण मागतात। ह्या सरकारान त्या सरकारी उतराचेर आमी आज पर्यंत जगल्या, फाल्यांचो दीस जगोंक शकचे ना। म्हणून आमगे बेगीच्या बेगीन लीज जावचें हें आमगेलें हें आसा। न्यू जर लिजाक दिवपाक गेले जाल्यार 2.5 ते 3 वर्सां लागतली ही सगळी परमिशनां त्या लीज होल्डरान घेवपा खातीर। 2.5 ते 3 वर्सां मायनिंग चालू जावपाना म्हणून आमी सरकाराक जी लीज रिन्युअल केला ते आमचो पूर्ण पाठिंबो सरकाराक आसतलो।
ह्या धोरणाचेर चर्चा करपा खातीर गोवा मायनिंग पीपल्स फ्रंटाची मंगळारा बसका जातली. MMDR कायद्या खाला लिजी रिन्यू केल्यो जाल्यार राज्य सरकाराक मायनिंग परत सुरू करपाक कितलो वेळ लागतलो ताचेर ह्या बसके वेळार भासाभास जातली. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. दिल्ली सावन गायब जाल्ल्या एका तरणाट्याचे उत्तर गोंयच्या बँकांनी व्यवहार मेळिल्ल्यान पुलीस अलर्ट जाल्यात. शादिक खान हो तरणाटो दिल्ली एके कंपनीत आसतालो. कंपनीचे दुसरे युनिटांत वता म्हूण सांगून गेल्लो तो 9 ऑगस्टा सावन परत आयिल्लोच ना. इंटेलिजन्स यंत्रणांनी कांय गजाली उक्ताडार हाडल्यात ते प्रमाणात भारतांतले कितलेशेच तरणाटे भायर वता म्हूण सांगून अल कायदा आनी ISIS सारकेले दहशतवादी संघटनांनी भरती जाल्यात. शादिकाची केसूय असलीच आसूय काय म्हूण प्रस्न उप्रासला. शादिक हो तरणाटो दिल्ली एका प्रायव्हेट कंपनीत आसतालो. तो 9 ऑगस्टा सावन नाच जाला. कंपनीच्या दुसऱ्या युनिटान वचपाक म्हूण तो भायर सरिल्लो. तेन्ना सावन तो बेपत्ता जाला. दिल्ली पुलिसांक ताका सोदूंक जमना. पूण आतां ते केशीन गोंयचो संबंद उक्ताडार आयला. गोंयच्या बँकांनी ताचे वेव्हार दिसल्यात. शादिक खानाचो इश्ट बिपीन गोंयान आयला. तो शादिकाक सोदता. म्हापशा आनी कळंगूटच्या ताच्या बँक खात्यांतल्यान जानेवारी ते मार्च मजगती वेव्हार जाल्यात. शादिक गायब जावपा फाटल्यान गोंयचो संबंद आसा म्हूण बिपीनाक दुबाव. हमने ट्रांजैक्शन निकाला इनका बैंक अकाउंट, तब पता चला कि गोवा में बहुत बड़ा ट्रांजैक्शन किया. बरगंजा हाउस एक्सिस बैंक से, कलिंगुट में सौजा जेवियर बिल्डिंग है, वहाँ भी एक बैंक है, उससे भी ट्रांजैक्शन ही किया. काफ़ी ट्रांजैक्शन किया है. और जनवरी से लेकर के जनवरी, फरवरी और मार्च, 3 मार्च तक लास्ट ट्रांजैक्शन इसका दिखा रहा है एक्सिस बैंक का, यहाँ का गोवा. तो इसी पर्पज से आया कि हो सकता कि गोवा फिर आया हो. शादिकाचे घरातले लोकांकडेन, ताच्या फॅमिली कडेन तशेंच ऑफिसांतूय बरे संबंद आशिल्ले म्हूण बिपीन म्हणटा. 9 ऑगस्टाक तो कंपनीच्या दुसऱ्या ब्रांचीन वचपाक म्हूण भायर सरलो. पूण तो त्या ब्रांचीन पावलोच ना. तो घराय गेलो ना. अकस्मात गायब जालो म्हूण बिपीन उलोवन दाखयता. दिल्ली में काम करते थे शादिक, और 9 अगस्त ठीक रक्षाबंधन से एक दिन पहले ये ऑफिस आया था और 4 साढ़े 4 बजे के आसपास इन्होंने बोला कि लाजपत नगर ऑफिस जा रहे हैं, जबकि ये साकेत ऑफिस में काम करता है. और उसके बाद ना तो लाजपत नगर ऑफिस गया और ना ही घर पहुंचा. उसके बाद से वो कहाँ गया विदाउट इन्फॉर्मेशन वो कहीं चला गया है. अब हम कुछ नहीं कह सकते कहाँ गया, किस पर्पज से गया, क्यों गया. कितलेशेच तरणाटे अल कायदा आनी ISISान भरती जावंक म्हूण भायर वतात म्हणपाची गजाल उक्ताडार आयल्या. डेव्हिड हेडली, यासीन भटकळा सारकेले खापे आतंकवादी गोंयान येवन रावन गेल्यात. शादिक असले गजालींनी आसतलो म्हूण बिपीनाक दिसना. इसे बाय नेचर ही बहुत सॉफ्ट लड़का है. तब इसका कोई घर में ना कोई झंझट है, ना किसी से कुछ हुआ था, तब भी ये चला गया है. क्यों गया पता नहीं. गोयचे पुलीस हे गजालीचेर अलर्ट जाल्यात. शादिकाची गोयची लिंक उस्तुपाचें काम चल्ला. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मुकेश कुमार आनी ओमकार फळारी. हेल्मेट सक्ती मोहीम येरादारी खात्यान बरीच मनार घेतल्या. हेल्मेट नाशिल्ल्यांक तालांव फारीक करूनय हेल्मेट घाले शिवाय मोटारसायकल चलोवंक मेळची ना. येरादारी संचालक अरुण देसायान ही गजाल स्पश्ट केली. फाटल्या 4 दिसांक येरादारी खात्यान 300 लोकांक जाल्यार येरादारी पुलिसांनी 1200 लोकांक तालांव दिल्यात. मोटारसायकलीचेर फाटल्यान बसतल्याक हेल्मेट सक्ती करपाचेर मात अजून पुलिसांक सरकारी आदेश आयिल्लो ना. 2 ऑक्टोबराच्यान गोंयांत मोटारसायकलीचेर फाटल्यान बसप्याक हेल्मेट सक्तीचें केलां अशें येरादारी खात्याचे अधिकारी सांगतात. येरादारी पुलिसाक मात कांयच खबर ना. 2 तारखेच्यान ड्रायव्ह स्टार्ट केला आनी हेल्मेटाचो रूल आमी स्ट्रिक्ट केला ऑन द रोड. म्हणटकच फायनी अशें आसा, 2 तारखेक आमच्यो 400 सुमार केसी जाल्या. मागीर 3 तारखेक 265 जाल्या. 4 तारखेक 315. ना डबल न्ही. आतां आमी वी आर ओनली इम्प्लिमेंटींग हेल्मेट्स स्ट्रिक्टली फॉर द रायडर ऑन द रोड. सबसिक्वेंट आमकां इन्स्ट्रक्शन येता त्या प्रमाणे आमी वी वील एक्ट. आतां आमी वी आर ओनली एन्श्युरिंग दॅट ऑल पीपल हू आर ऑन द हायवे, रायडींग ऑन द हायवे ऑन अ 2-व्हीलर वील वेअर हेल्मेट्स. ताजे बद्दल म्हाका इन्स्ट्रक्शन येना. आय एम फॉलोईंग इन्स्ट्रक्शन येना बरोबर आमी करतले. रायट नाव वी आर ओनली एन्श्युरिंग दॅट स्ट्रिक्ट हेल्मेट इज वोर्न ऑन द रोड बाय द रायडर. हेल्मेटाची सक्ती नासल्यार देखून सगळ्यांनी हेल्मेट वापरूंकूच जाय अशें हैदराबादच्यान आयिल्लो पर्यटक म्हणटा. अभी ड्राइवर ने कहा था जिस कार में आया था कि अभी नया रूल निकला है तो हेलमेट इज कंपलसरी, लेकिन हम लोग ने सेफ्टी के लिए पहना है. मैं अभी हैदराबाद में रहता हूँ, वहाँ पर कंपलसरी नहीं है, बट आई स्टिल वेयर हेलमेट ऑल द टाइम.
दोगांकूय हेल्मेटाची सक्ती केल्यार लोकांक त्रास जातले अशें बेतीच्या राजेंद्र वळवयकाराचें म्हणणें. आतां आमी एकूच घेवन शॉपार गेले जाल्यार थंय विचारता एकदां परत गडबड जाता. आतां समज इमर्जन्सी कितें येयलें आनी बायल खंय जावं चेडो कोणाकूय घेवन गेलो जाल्यार मागीर दुसरें म्हणजे लिफ्टूय दिवंक कोणाक मेळची ना. म्हणून एक कंपल्सरी ओके आसलेलें, 2 जण म्हणटून मातशें त्रास जाता न्हू. प्रुडंटा खातीर चेतन गांवस आनी तुळशीदास च्यारी. घेऊ एक विराम.